नमस्कार. दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकरांचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट्स. आज निफ्टी इंडेक्स 19,400 चेर उक्ते जाले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनात निफ्टीन 19,327 मेरेन लो लेवलार वचून निफ्टीन 19,435 मेरेन हाय गाठलो. निफ्टीन 19,354 चेर पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स इंडेक्स 65,344 चेर बंद जाले. जाल्यार बँक निफ्टीन मात नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. बँक निफ्टीन 44,860 चेर क्लोजिंग दिली. आज निफ्टी 50च्या टॉप गेनर्सात देशाची सगळ्यात व्हडली मार्केट कॅपिटल आशिल्ली रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप गेनर्स थारली. रिलायन्साची फायनान्शियल सर्व्हिस कंपनी डिमर्ज करपा खातीर 20 जुलय रेकॉर्ड डेट जाहीर केल्ल्यान सोमारच्या ट्रेडिंग सेशनात रिलायन्स इंडस्ट्रीचो शेअर पॉझिटिव्ह उक्तो जालो आनी कंपनीन 2,756 रुपया मेरेन नवो 52 वीक हाय तयार केलो. शेअर 4% वयर वाडिल्लो. शेअर फुडें 2,735 चेर पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. शेअर बाजारांतले पॉझिटिव्हिटीक एनर्जी सेक्टरा वांगडाच मेटल सेक्टरान तेंको दिलो. आयच्या ट्रेडिंग सेशनात टॉप गेनर्सात टाटा स्टील आनी JSW स्टील कंपनीन पॉझिटिव्ह सेशन दिवन निफ्टीक तेंको दिलो. निफ्टीचेर प्रेशर आयलो तो IT सेक्टरांतल्यान. सकाळसावन मार्केट उक्ते जायत सावन IT सेक्टराचे शेअर्स रेड कलरानूच ट्रेड करपाक लागिल्ले. निफ्टीच्या टॉप 3 लुजर्सात IT सेक्टरांतली मोठी कंपनी HCL टेक 3% पडली. जाल्यार IT सेक्टराची लीडर कंपनी टाटा ग्रुपाची टाटा कन्सल्टन्सी कंपनी 1.5% वयर पडली. जाल्यार निफ्टीचेर प्रेशर हाडपी कंपन्यां मदीं टाटा ग्रुपाची कंपनी टायटन सुमार 2.93% पडली. शेअर स्प्लिट दीस सावन IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी अंडर प्रेशर काम करताली. आज IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी बरीच चर्चेत आशिल्ली. आज कंपनीन आनी ताची सबसिडरी IRB इन्व्हिट कंपनीन टोल टॅक्स वसुलीत 16% येणावळ वाड दाखयल्ल्याची म्हायती दिली आनी कंपनीन पॉझिटिव्हिटी दाखयली. सोमारच्या मार्केट सेशनात आनीक एक कंपनी ट्रेडर्स आनी इन्व्हेस्टरां खातीर चर्चेचो आनी फोकस पॉयंट आशिल्ली ती सायन DLM कंपनीन IPO काडिल्लो. आज कंपनी बाजारात लिस्ट जाताच कंपनीच्या शेअरान 403 रुपयाची लिस्टिंग प्रायस दाखयली. जाल्यार IPO प्रायस आशिल्ली 265 रुपया. म्हळ्यार IPO अलॉट जाल्लो तांकां पयल्याच दिसा एका शेअरा फाटल्यान 138 रुपयांचे प्रॉफिट जाले. म्हत्वाची खबर म्हळ्यार शेअर पुराय दीस 403 रुपया वयरच ट्रेड जालो आनी 427 रुपयाची बंपर पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. ह्या पॉझिटिव्ह खबरे सयत आजची मार्केट अपडेट इतल्यार सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट.